येवकार हा समरिता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. पीडब्ल्यूडीच्या नॅशनल हायवे डिव्हिजनान तपासचो उगवे पेडणेचो हायवे. रस्त्याचे काम 3rd ग्रेडाचे. रस्तो सारको करून दिलो ना जाल्यार आडायात कॉन्ट्रॅक्टराची बिला. मागले काँग्रेसीन. श्री बोडगेश्वर देवाचे जात्रेक बुधवारच्यान सुरवात. भक्त भाविकांची धार्मिक विधी आणि महाप्रसादाक गर्दी. नोकऱ्यो गेल्यो शेतांय काबार. कशे भरचे पोट. नितळ करून दियात आमची शेतां. पिळगांवकारांचे सरकाराक गाराणे. ना जाल्यार आडयतले येरादारी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पीडब्ल्यूडीच्या नॅशनल हायवे डिव्हिजनान उगवे पेडणेच्या हायवेची तपासणी करची. या रस्त्याक कंत्राटदारान पाड घालून दवरल्या. काँग्रेसीन सांगला हायवेचे काम करपी ह्या कंत्राटदाराची बिलां आडावन दवरात. गोंयकारांक 3rd क्लास रस्ते नाका. गोंय प्रदेशाध्यक्षान सरकाराक शिटकायल्या. उगवेच्या सर्वीस रोडाक लोक सदांच रस्त्यार येता. आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्सां जायत येयली रस्तो चालू आसा. फक्त रस्तो केलो वयता पण जे कोणाचे समस्या आहा त्यो सरकारय जाणून घेना आणि कोणच ब्युरोक्रेट्स जाणून घेना. तेका लागून उगवेकार सदांच रस्त्यार आसता. कारण तेंच्यांनी सर्वीस रोड मागलेलो आसा, फ्लायओवर मागलेलो आसलेलो, सर्कल मागलेले आसलेले. पण म्हाका दिसता तेंची एकय मागणी आहा ती पूर्ण जावंक ना. आनी तेका लागून सदांच तेंचो बोवाळ चल्ला की आमकां रस्ते जाय ना जाल्यार आमकां सर्वीस रोड जाय. पण आयज पर्यंत कोणेच हांगासर पळोवंक ना. सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्लेलें आसा. सगळ्यां कडेन मिनिस्टरा कडेन वचून पळयलें, आमदारा कडेन वचून पळयलें, सरकारा कडेन वचून पळयलें, त्या मिनिस्टरा कडेन वचून पळयलें. म्हाका दिसता कोणूच जाप घेयना आनी तेका लागून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. आमी उगवे गांवांत आयिल्ले कित्याक हांगा लोकांचो आज अंडरपासाचो एक इशू आशिल्लो. जेन्ना वयर हायवेचेर जेन्ना आमी आयले तेन्ना कळून आयलें की मोदीन आनी नितीन गडकरीन नवी टॅक्नॉलॉजी हाडल्या. हे खंयच्या देशांतल्यान हाडल्या ती आमकां खबर ना. ती पळयत जाल्यार आतां ह्या कॉन्क्रीट रस्त्याचेर आनी मदीं डांबराचो पॅच मारला. आतां स्थानीक लोक सांगता की तो डांबराचो पॅच मारपाचें कारण इतलेंच की थंय जे पळय पोंदा कॉन्क्रीट आसा तें फूल कॉन्क्रीट भितर सेटल जाला आनी ताका फूल क्रॅक येवन तें क्रॅक जाला. इमिजिएटली फाल्यां वी आर गोइंग टू रायट टू द एक्झिक्युटीव इंजिनियर द चीफ इंजिनियर ऑफ PWD नॅशनल हायवे डिव्हिजन टू कंडक्ट अ स्पेशल इन्क्वायरी डुईंग ऑल द टेस्ट. ताचे एन फॅक्टर for highway there's something called as N factor. So let them do an audit. We will insist on doing all the testing of these roads. आणि सरकाराकडे मागणी आसा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचे सगळी बिलां होल्ड करून दवरची. हाका कांय पयशे सध्या फारीक करचे न्ही. पयली क्वॉलिटी टेस्ट करूया. ना जाल्यार अंडर डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडान ताजे कडल्यान ते परत बांदून घेवया. अरे आमकां असले 3rd क्लास क्वॉलिटी रोड नाका. सो दिस इज विकसीत भारत ह्या सरकाराचे दोन इशू. एक तांचो अंडरपासाचो वील टेक सेपरेटली आणि रिगार्डिंग द क्वॉलिटी ऑफ द रोड दिस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक. वी विल रेज इन द असेंब्ली सेशन ऑल्सो. विकसित भारताच्या नावान गोंयांत चल्लेल्या करप्शनाची बेस बरी देख म्हळ्यार उगवे गांव. प्लॅनिंग नाशिल्ल्या कामाक लागून सध्या उगवेकार आपले अस्तित्वच वगडावन बसल्यात. 5 वर्सां हांगा काम चल्ला. लोकांक जाय असले फ्लायओव्हर, सर्कल, सर्व्हिस रोड गांवकारांच्या हाताक अजून कितेंच लागले ना. आता काँग्रेसीन हो विषय लावून धरपाचे थारायला. नवी नारा काढला की विकसित भारत आणि विकसित भारताचे हे कर्म म्हाका दिसता तुमच्या मुखार दिसून येता. आता उगवे गांवांत जवळपास 350 घरां आणि 2000 लोकांची लोकवस्ती आसा. जवळपास 500 शेतकरी 500 मरे
जवळपास 500 शेतकरी तांची शेती आणि जागा पळय फाटल्यान आसा. आता ह्या सरकाराचे पळय आमी प्रोजेक्ट हाडले, आमी विकसीत भारत पळय करपाक सोदता न्ही, हे दीस इज टोटल करप्शन. आनी हाजें उदाहरण म्हणटा तें म्हाका दिसता उगवे गांव. आता जेन्ना तुमी डेव्हलपमेंट करता, जेन्ना नॅशनल हायवे बांदता, ताका प्लॅनिंग जावपाक जाय. सरकाराक खबर आसपाक जाय की म्हापशेच्यान बॉर्डर मेरेन बाबा वाटेर कितले गांव आसा, त्या गांवांक एक्झीट एंट्री कशा पद्दतीन ताका व्हेकल अंडरपास करप, ताका कॅटल पास करप, ताका पेडेस्ट्रियन अंडरपास करप, हें प्लॅनिंगान येता. आता दुर्दैव अशें आमचे गोंयकाराचें की प्लॅनिंग म्हणटा तें ना. तुमी रायट फ्रॉम म्हापशा टील पत्रादेवी पयलां आसतलें, वाटेर 4-5 लोकेशनाचेर लोक आजुनूय थंय झगडटात. थंय धारगळेक थंय इशू आसा, गिरी इशू आसा, परसकड्यार इशू आसा. सो हाजे वयल्यान कितें सिद्ध जाता की हें सरकार फक्त पयशां फाटल्यान, तांकां प्लॅनिंगाचें कांयच पडलेलें ना आनी लोकांचें कांय पडलेलें ना. आतां कॅटल अंडरपास तांणी मारला. मुद्दम तुमी कॅमेरा मातसो घुंवडायात, मातसो कॅमेरा त्या सायडीन मातसो घुंवडोवन दाखयात, अशें लोकांक पळोवनी. आता ह्या कॅटल अंडरपासांतल्यान ते आतां फाल्यां ह्या गांवांत समज जर कितें डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लागून इमर्जन्सी एक फायर ब्रिगेड येवची पडली जाल्यार फायर ब्रिगेड हातूंतल्यान वता, वयर चडपाक शकता थंय. म्हळ्यार हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकाराचे प्लॅनिंग इज टोटल फेलियर. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. बुधवारा मांद्रे आस्कावाड्यार एका अनोळखी पर्यटकाची कूड व्हाळात सापडली. एकशार्ड अँब्युलन्सीच्या मजतीन पुलिसांनी कूड गोमेकोत व्हेल्या, पूण पंचनाम्याची मुळावी प्रक्रिया व्यवस्थित जावंक ना असो थळाव्यांक दुबाव आसा. पळया संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. मांद्रे आस्कावाड्या हांगा ती जी आतां बॉडी डेड बॉडी मेळ्ळी फॉरेनराची, ती फॉरेनराची बॉडी आतां 108 घेवन गेल्लेली आसा. पण पुलीस येयल्ले, पण पुलिसांनी हांगा पंचनामे बी कांय करूं ना. हांवें तांकां कन्वर्सेशन केलें, बाबा विदावट म्हटलें हे तुमी खंय व्हेल्या ती कितें करतले, तर पंचनामा खंय डेड बॉडयेची आतां हॉस्पिटलान करतले. ह्या जाग्यार पंचनामा बी कांय ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवउपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आरजीपीन एसटी समाजाच्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक पार्टीचो पुराय तेंको जाहीर केला. सरकार एसटी समाजाक सुवार्था खातीर वापरून घेता, ना जाल्यार भाजपा सरकार आनी भाजपाच्यो पंचायती ह्या समाजातल्या लोकांक सोपोवपाचेच काम करतात. आरजीपी सुप्रीमो मनोज परबान आरोप केला. खास पत्रकार परिषद घेवन आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान एसटी समाजाक विधानसभेत आरक्षण मेळचे हे खातीर सुरू केल्ल्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचे चळवळीक आपले पार्टीचो पुराय तेंको जाहीर केला.
RGP, SC आणि ST समाजाक न्याय मिळवून दिवपा खातीर वावुरतली। सध्याचे भाजपा सरकार या समाजाक चिड्डोवपाचे काम करता असोय आरोप मनोज परबान केला। पळयात। आयज इतलेंच सांगपाक येयला की मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2027 जे आसा तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा, पूर्ण फुल आमचो सपोर्ट तेंका आसा। आता कालूच त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली जितून तेंच्यान सांगला की सरकाराक टाइम दिला ना जाल्यार सरकाराचेर ते मोर्चा व्हरतले म्हणून। आयज त्यांची परती मिटींग आसतली आणि आमचे आरजीचे कितलेशेच भुरगे ST समाजांच्यान येतात मेंबर्स आमचे। सो ते मेंबर्स मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या हितून वांगडे ह्या कमिटीन ते कमिटीनूय आसा, तेंचे वांगडी आसा, तेंचे मिटिंग्सूय अटेंड करतात, तेंचे मिटिंग्सूय ते घेतात। जाल्यार हे आमचे ST समाजाचे जे भुरगे आसा त्यांच्या वतीन आणि ST कमिटी आसा आणि RG पार्टीच्या वतीन आमी इतलेच सांगपाक सोदता की हे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा तेका आमी सपोर्ट करता आणि त्यांचो जो स्टँड आसतलो फाल्यां मोर्चा व्हरपाचो नाजाल्यार आनी कितें जो स्टँड आसतलो त्या स्टँडार जे आता जो आयज तेंची नाल फाल्यां परती प्रेस कॉन्फरन्स जातली। सो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स कितें जातली त्या प्रमाणे तेंच्याकडे डिस्कस करून आमच्या कमिटीच्या भितर डिस्कस करून आमचो नेक्स्ट मूव आहा तो आमी तुमकां सांगतले। बट 100% वी आर विथ ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 100% वी आर विथ ST पीपल ऑफ गोवा। आणि या सरकाराचो या BJP सरकाराचो दोळो आसा तो ST समाजाच्या फक्त जमनीचेर आहा आणि हो BJP सरकार आणि BJPचे थोडे पंचायती जे आहा हे ST समाजाच्या विरुद्ध काम करताय प्रूव्ह केल्ल्या। जसे चिमला मायग्रंट्सांच्या घरांचेर एक्शन घेना पूण चिमला की आमची ST समाजाची एक विडो बाय ती एक घर बांधता जाल्यार तिच्या घराचे डेमोलिशन हाडटा हो सरपंच जो BJPचो मेंबर आसा, BJPच्या पार्टीचो खंयच्या तरी पोझिशनाचेरूय आसा आनी वयल्यान सरपंच आसा। सो हेच्या वयल्यान हे प्रूव्ह जाता की ST समाजाच्या विरुद्ध हो सरकार। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर। आमच्यो नोकऱ्यो गेल्यात आणि शेतांय काबार जाल्यात। पोट भरपाक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान शेतात बळिल्लो चिकोल काडून दियात, तशेंच परत शेतां फुलोवपाक मजत करात। दिवचल पिळगांवच्या शेतकारांनी उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयला। शेत जमनी खणवाल्यांक वापरपाक दिवन त्या वेळार लोकांनी नोकऱ्यो मेळयल्यो, पूण आता तांचे जॉब गेल्यात, खणी बंद जाल्यात, पूण शेताची वाट लागल्या, रिजेक्शनाक लागून पुरावल्यात। ती आसली तशी परत करून दिली जाल्यार निदान शेतां रोवून तरी पोट भरतले। पिळगांवकारांनी उत्फर्के मांडल्यात, आयकात। उद्देश म्हणजे कितें, आमी ह्या शेतां पयलीं आमी कंपनी दिली तेंचे अशी कंपनी दिवंक नासली, जो पयलीं आहा पळय तो पयलीं आमकां कामाक घेतलेले शेतां गेल्या म्हणून। आता आमकां सध्या आमकां जॉब ना काय ना आनी जी तेंच्यांनी माती गेल्ली आहा पळय भितर ती सगळ्यांच्या शेतांनी, म्हाज्यात न्हू, कमीत कमी एक 20-40 लोकांच्या शेतान माती गेल्ली आहा। ती पोंयो आमच्यो आसल्यो पळय त्यो पासून पिड्ड्यार जावन गेल्ले आहा, ते सगळे तेंच्यांनी झाडां मारून दिवचे आनी सध्या आमचे खावपाची परिस्थिती काय ना म्हणून आमी शेतां तरी करून खाता। वर्साक 2 पीक काडटाले आमी, प्लस आमी रोंपो लायताले थंय। सध्या आमचें सगळें बंद जाल्लें आहा। आमी सगळ्यांक दिवन हें केलें, कलेक्टर मामलेदार पुलीस कंपनी सगळ्यांक दिल्लें। बेगीनचे बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करून दिवचें। आनी जर तुमची शेतां तुमकां परत मेळ्ळीं ना जाल्यार मागीर आमी फुडलें कितें तरी विचार करचो पडटलो आमकां न्हू, तो तरी आमी एका ट्रान्सपोर्ट थंयच करून दिवचें ना। कंपनीन शेत घेतलेलें आहा न्हू, पयलीं तेंकां तेन्ना आमकां तेंच्यांनी नुकसान भरपाय पयलीं दिल्ली, आतां 22 वर्सां गेली, तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कांय तातूंत दिल्लें ना। तेन्ना आमकां हे कितें भुरग्यांक कामाक आसलेलें तें सुद्दां तेंच्यांनी काडलें कामाचेर। तेन्ना ही जे कितें डॅम्पिंग आहा न्हू ती शेतांतूय काडची आनी तितून तरी आमी शेताचें पोट भरता। हे तर आमची शेताची माती काडून तेंच्यांनी दिवची, म्हणजे शेतां तुमकां शेत निवळ करून दिवची, आमी तें शेत करून पोटा भरता। तुमी शेत आतां लायता काय लायना? ना डॅम्पिंग केल्लें आहा न्हू, आतां सगळें चिखल आहा सगळो, म्हणजे तुमची शेतां सगळी निवळ करून परत तुमकां दिवची। हय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर। गोयची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाची जात्रा बुधवारच्यान सुरू जाली। भाविकांनी एकवट दाखयत देवळाची सजावट केल्या।
थळावे आनी भाविक व्हडा संख्येन देवळात एकठांय जाले. लोकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. भक्त भाविकांनी धार्मीक विधी आनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो. पळयात कांय भक्तिमय खीण. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवन गोयच्या लोकां खातीर सूख आनी गिरेस्तकाय मागली. जात्रा उत्सव आहे मनयले वयता. ह्या बोडगेश्वर राखणदार म्हणून आमी संस्था गोंय राज्यांत आनी हांव खूब म्हाजी भक्ती आहा. दर वर्सा हांव आशिशाच्या माध्यमांतल्यान सुरू खूब वर्सां पयलीं जाल्ली. आयज आमचे अध्यक्ष हांगा आसा आनी हांव मागता की देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद सगळे गोंयचे जनतेचेर आसचे. लोकांची जे कितें मनोकामना लोकांक एक राखणदार म्हणून एक सगळ्या लोकांची रक्षा करची, गोंय राज्याची रक्षा करची आनी आमकां आमच्या सारक्या लोकांक बुद्धी दिवची की गोंयची जनतेची बरी सेवा करपाक, लोकांची जी अपेक्षा ते पूर्ण करपाक. आनी हांव खूब मानता हांगा. केन्नाय हांव पास पाय जाता तेजें एक चित्र म्हाजे फुडें जाता. घरान देवघरान बी हांव रोज पुजा करता. पूण कित्याक जात्रे उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता भक्ती लोकांची इतल्या तुमी पळयता की संख्यान कितले लोक येता. सगळे लोक हांगा येवन पांयां पडून तेजे चरणी येवन आशिर्वाद घेवपाचो प्रयत्न करता. देवाचे सदां देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद आसचो आनी गोंयाक सारकें रक्षण तेणी करचें एक गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्स एफसीन कळंगूट असोसिएशनाचेर 2 विरोधात 1 गोल फरकान जैत मेळयले. बाणावलेच्या एसएजे खेळामळार जीएफए प्रोफेशनल लीग मॅच बरीच रंगली. पळयात रोमांचक खेळ. चर्चिल ब्रदर्सान सुरुवात केली आणि 5व्या मिनिटार ट्रेजॉय डायसाच्या माध्यमांतल्यान सुरवेक लीड घेतली. कलंगूट असोसिएशनान 23व्या मिनिटार प्रतेश शिरोडकाराच्या माध्यमांतल्यान गोल केलो. दोन्ही पंगडांमदी अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. दुसऱ्या सत्रात 51व्या मिनिटार एलिन कोलासो वरवी गोल केलो आणि चर्चिल ब्रदर्स एफसी कलंगूट असोसिएशनाचेर 2 विरोधात 1 गोल फरकान जैत सोडले. पळयात काय खीण.
365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बिरेस्ताराय सुखद हवामान चालू आशिल्ल्यान गोंयचो आनीक एक सोबीत दीस. चडीत तापमान 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन आसतले. नाजूक भलायकेच्या लोकांक जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला, कित्याक तर ह्युमिडिटी वाडिल्ली आसतली. संवेदनशील लोकांक बिरेस्तारा दनपारा 12 ते 4 वरां मजगती उष्णतायेक लागून थकावो जाणवू येता. देखून ह्या वेळार घरात रावप बरे. रातच्या वेळार तापमान सुदारपाक जाय. रातच्या वेळार धुक्याची अपेक्षा आसा. थंड हवामानात वाड जातली. धुक्याचो परिणाम जातलो. देखून गाडी चलयतना सांबाळून. बिरेस्तारा नितळ मळब, मध्यम तापमान. नाजूक भलायकेच्या लोकांनी घेवची जतनाय. बिरेस्तारा धुक्याची शिटकावणी, प्रवाशांनी रावचे सादूर. गोयच्या बोटधन्यांक शिटकावणी ना. बिरेस्तारचे चढावत आणि उणे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.